Italia, кто соль макайно,
chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn away from their evil ways, then I will hear them from heaven and forgive their sins and heal their land. Dear Heavenly Father, I give you praise and honor. Thank you for the name of Jesus, the name that is above every other name. Thank you for the blood of your Son Jesus that washes away our sins. Thank you for your love and grace. Thank you for your mercies that are new every morning. Dear God, I humble myself before you with a broken spirit to plead for mercy upon Kenya. The floods, the famine, the local times, and now the pandemic. Lord, it's too much. Please, Lord, withdraw your sword of anger from Kenya. We have sinned before you, and we are in need of forgiveness. I confess the sins of my nation according to my little knowledge. Innocent blood has been shed in this land through tribal wars, murders, abortions, human sacrifice, and child defilement. Lord, I cry for mercy. Please forgive us. Brother has risen against the other in the name of democracy. Forgive us, Lord. Our leaders have enticed our youth into violence. Father, forgive us. The Church of God has been turned into a business with fake doctrines and miracles in exchange for tithes. Lord, forgive us. The oppression of the widows and the orphans is too much, and their cry has caught your attention. Father, forgive us. Conspiracy and selfishness in our government has led to tribal crashes. Corruption in our government has led to oppression of the poor. Father, forgive us. Have mercy. Proverbs 25:5. Take away all the wicked people from before the king, and his throne will be established in righteousness. Lord, expose every evil and consume every wickedness, from the highest office of the president to the lowest office of the chief. Flush out all corrupt leaders from our government. Give us humble and God-fearing leaders. Lead us with the interest of the people at heart. Leaders that are going to accelerate the revival in this nation. I declare and decree, Kenya is a nation under God. Kenya is God's own nation. Kenya will make it. Kenya will rise again. The banner of the Lord will be held high in Kenya. Oh yes, I bless you, God. I bless you, Jesus. I bless you, Holy Spirit. Thank you, God, for listening to my prayers. Thank you, Father, for granting us mercy. Thank you for everything. Not our will, but your will be done. In Jesus' mighty name I pray and believe. Amen.
सुरवातेक सगळीं आमी गीत घेवया A13 पेज नंबर 6 A13. Ekloć amco sumi, écoute amco baba, écoute amco bautis, ekloć amco Dieva, sogliak ek borvaso, sogliak écoute asha. Sogliak écoute Jéhovah, sogliak ekapone, dekon ami gaita, ekloć amco somi, écoute amco baba, écoute amco bautis, ekloć amco Dieva. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो तुमकां दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार हे आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां. आयज आमचे फिरगोचेन सान विन्सेंट de पॉल ही आमची संस्था ही आयज परब मनयता. तर आयज किरीत भाशेन ह्या वावरा पासत भोव करून जो वावर गरिबां सवें घडटा, जो वावर एकसुरी आसलेल्या सवें घडटा त्या वावरा पासत मागुया. ह्या वावरान मिसोळ आसात तांचे पासत मागुया आनी जीं कोण गरजेक सांपडलेलीं आसात तांचे पासत मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आल्बिनो वालीस तशेंच मिना डिकोस्टा. तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आमच्या राज्या पासत, खेरीत भाशेन आमच्या पर्यावरणा पासत आनीक आमच्या मंत्री आमदारां पासत तशेंच लोकां पासत हे भेटेंत आयज आमी खेरीत भाशेन मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुमची मागणी देवा मुखार उबारात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज साद्या काळाचो 26वो आयतार आनी हो आयतार आमचे गोंय दामावचे महादोम प्रांतांत लौकिकाच्या मुण्यारपणा खातीर भेटयला. आमची पयत स्नाना दिसा तावन आमकां दर एकल्याक जेजूच्या 3 कामांनी वांटो मेळ्ळा. जे भाशे देवा बापान जेजूक प्रवादी, याज्ञीक आनी रायब म्हूण मागलोलो तशेंच आमकांय मागल्यात. क्रिस्ताच्या एकवटान सगल्या रचनेक जेजून हाडलोली सोडवून पावोवंक बापान आमकां पवित्र सोबे उदेशी दिलोलो वावर आनी जबाबदारी आमी पाडूंक जाय म्हूण आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास कोत्ता आनी गोठाय दिता. संवसार देवाचो मोडो आनी ह्या मोड्यांत देवान आमकां धाडल्यात. आमच्या बावतिजमा दिसा मेळ्ळोल्या वावराच्या आपोवण्याचो आनी देवीक कार्याचो उगडास करून आयज ह्या विशयाचे आमी नियाळ करुया. पुता, वच आनी म्हज्या दाखाच्या मोड्यांत आज वावर कर. जेजून दिलोलो प्रिती मोगाची आज्ञा पाडूंक आमी दर एकल्यान आमच्या जिवितान जायतें बरें केल्या आनी करीत आसत. ताचे पासत देवाक ह्या पवित्र बलिदानांत आर्गां दिवया. पवित्र सोबेच्या वावराक खुरपेन आनी नेटान काण मारूंक आमकां उजवाड आनी गोठाय दी म्हूण मागुया. लौकीक मुणयारपण आमी सगळीं जीं कोण याज्ञीक न्हय तीं लौकिकां. आनी हो वावर जो आमकां दिला, आतां जशें आमी सुरवातेच्या उतरांत आयकलां, आमकां जेजूच्या प्रवादीकपणान, याज्ञीकपणान आनी जेजूच्या रायाळ कामांत आमकां वांटो दिला. तरी आसतना जायते पावटी हे आमकां दिल्लें मिसांव करूंक आमी फाटीं उरल्या. आमी आमचें क्रिस्तांवपण वा आमचें पाटलावदारपण
फावो ते परी करूंक पावूंक ना. असल्या सगल्या आमच्या चुकीचे हे मिसाचे भेटेक देवाचे बोगसणे मागुया. बापा, एक खेरीत वावर दिवन तुवें म्हाका ह्या संवसारान धाडलाय. तुज्या मोळ्यान वावर करूंक तुवें म्हाका जिवीत दिलाय आनी पवित्र स्नाना वरवीं घोट केलाय. तुजी कृपा म्हज्या जिवितान हांवें निर्फोळ केल्या. पवित्र सभेचो वांगडी कसो म्हजो वावर हांवें करूंक ना. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, जेसू, जायते पावटी तुवें घडलेली पवित्र सभा अदीक मजबूत आनी जिवाळ करचे बदलेक हांवें पक्षाचें मन घेवन जियेलां आनी पवित्र सभेन फुटी घाल्यात. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, पवित्र आत्म्या, तूं आमकां एक चिताची, एकाच मोगाची, एकाच मनाची आनी एकेच खुशेची जावंक शिकयताय. आमचे मदें असलें जिवीत जिवंक आमी फाटीं उरल्या. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टात संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोरपूत वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुज्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्तान एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थना. सुर पदवीदार देवा आमच्या बापा, तुजी अगणीत पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणे दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोनवाळायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजान उतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडिशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. एझेकिएल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमी म्हणटात सर्वेस्पोर करता तें सारकें ना. इस्रायलाच्या घोराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय वो तुमीच करतात तें की सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवन पातो करता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी समूर्त सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगलीं आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिल्लें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो. ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जावं दी, तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. परतून म्हणुया,
तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूं दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जाबाब, तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या भलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनान दवर. म्हजे तोरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बोगोर माये मोगान म्हजो उगडास कर. जाबाब, तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जाबाब, तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटान आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार, आनी एकाच आत्म्यान आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोलता जाल्यार, आनी ओबुरबाय आनी कोनवालाय तुमकां उर्बा दिता जाल्यार, एकचिताची, एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मोलाची जावन म्हाका सारको दादोशी करात. पोक्षाचें मोल दवरूं नाकात. सुकी बोडाय करूं नाकात. पूण कालतेपणान दुसरी तुमच्या म्हूण वर्ती म्हूण समजात. आपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्यांच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. देवाचें उतर हें उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सुमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवे आसूं. तुमचेही सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोया. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक 2 पूत आसले. ताणें पयल्या सर्शी येवन म्हणलें, पुता वच आनी म्हज्या दाकांच्या मोळ्यान आज वावर कर. पुतान म्हळें, ना, वेचो ना. उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सर्शी वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परती पाडून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापाची खुशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दंड वसूलदार आनी नायकिणी तुमचे आदीं स्वर्गराज्यान वेतात.
कित्याक ज्यो हांव प्रमाणीकपणाची वाट शिकूंक तुमचे सरी आयलो आनी तुमी ताका सत मानूंक ना, पूण दोंड वसूलदार आनी नायकिणींनी ताका सत मानलो. तें पळोवन तरी ताका सत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यंत बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. दोंगराच्या माथ्यार बाबा भयणीनो एक गांव आसलो आनी ह्या गांवांतान 2 नदी व्हांवताल्यो. एक व्हांवताली त्या गांवांतावन उदेंतीक टू द ईस्ट, जाल्यार दुसरी व्हांवताली ओस्तोमतेक टू द वेस्ट. आनी ह्यो दोनूय नदी सदांचे भाशेन बरे भाशेन व्हांवताल्यो. हे नदींतली एक नदी अकस्मात वेता वेता आपलें डिरेक्शनच चेंज करता, एक यू टर्न मारता आनी परती वेता. म्हणजे वयर तावन सकयल येवपाक जाय आसली, अकस्मात एक यू टर्न मारता आनी परती वेता. आनी दुसरी आसा ती आपणाचे सदांचेच भाशेन वेता. ह्यो 2 नदी. भाव भयणीनो, ही काणी न्हू आमी कालच्या दिसाक घडये हेराल्ड पेपराचेर वाचलां आसतलें. कितें घडलां तें आमची मदेई रिवर हाका, जंय ही नदी सुरू जाता, जंय ओरिजीन आसा थंयसर त्यो 2 नदी आसात, एक मालप्रभा आनी एक आमची मदेई. जाल्यार अकस्मातूय म्हणूंक जायना, आमच्या शेजारच्या सरकारान, कर्नाटकाच्या सरकारान ही मदेई जी आमचे वाटेन गोंयचे वाटेन व्हांवता आनी आमची पणजेची जी मांदोवी रिवर आसा ताका जीव दिता आनी ते आख्खे नदीचे जी बायोडायवर्सिटी आसा तें सांबाळटा, ती अकस्मात बदल्ली, यू टर्न केलो आनी परती कर्नाटकान व्हेली. बोवाळ जालो घडये ह्या दिसांनी, आनी इल्लोसो बोवाळ जातलो. कोणाक खबर आसा, कोणाक खबर ना, आमी नकळो. आमचो सरकार जे चलयतात तांकां खबर आसा, वो ते खबर आसूनय ओग्गे बरें सेटींग करतात, हेंय आमी नकळो. पूण जाणा तें ही नदी ताणें आपलें डायरेक्शन बदल्लां, यू टर्न मारून परतून कर्नाटकान गेल्या. आनी असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, आमचीं जायतीं भाव भयणां उठल्यात आख्ख्या गोंयचीं, भोव करून नॉर्थ गोवा हांगासरले केरीचे जे पंगड आसात ते उठल्यात, प्रश्न करतात, आवाज करतात, जबाब मागतात, तशेंच बदल मागतात, चेंज. जें कितें केलां चुकीचें, जें कितें केलां कायद्या भायर वा कायद्या आड, तें सारकें कर. आनी नव्यान आमची मदेई आमकां आमच्या गोंयांत व्हांवूंक दी. भाव भयणीनो, ह्या विशया वयर आमी उलयतले जाल्यार जायतें उलोवंक जाता, म्हणल्यार आतां सद्याक वेळ न्हय. आनी तुमचे मदले जायत्या जाणांनी हाची म्हायती आतां म्हणल्यार घेतल्या आसतली, आमच्या सरकारानूय बीन हाची म्हायती घेतल्या आसतली, आनी सुप्रीम कोर्टान पासून जी पॅटिशन्स घालपाक जाय ती घातल्यात आसतली. आयज लौकिकांक भेटयल्लो आयतार आमी मनयता, आनी लौकीक म्हणटा ते कोण? जशें सुरवातेक म्हणलां, जे कोण याज्ञीक न्हय, ते सगळे लौकीक. आनी लौकिकांक खेरीत वावर दिल्लो आसा. लौकिकांचें मुणयारपण, लौकिकांचें आपोवणें पवित्र सभा एका खेरीत उंचल्या पावंड्यार दवरता. हो समाज जो आसा तो पवित्र करपाचें काम लौकिकांचें. याज्ञीक जे आसात ते घडये पवित्र सभेचे भोव करून जी आमची वर्शीप आसा ती चलयतात, साक्रामेंत दितात. पूण लौकीक आसात ते समाजान जियेतात. म्हणटोच समाज पवित्र करपाचें काम लौकिकांचें. मोठी जबाबदारी. आनी ही मोठी जबाबदारी पाळपाक, जशें आयच्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, लौकिकांक
जेजूच्या त्रिपेट वावरान भाग दिला. जेजू प्रवादी, जेजू याज्ञीक आनी जेजू राय. तेच भाशेन आमी लौकिकां जेजूच्या प्रवादीकपणान वांटो घेता. आनी प्रवादी कशें जें कितें वायट चलता ताचेर आमी निशेध मारता, जें कितें बरें चलता ताका आमी सांगात दिता आनी देवाचें बरें उतर परगट्टा. हो एक बरी खबर, गूड न्यूज एकामेकाक दिता. तेन्ना आमी प्रवादी. आमी जेजू भाशेन याज्ञीक, जशें याज्ञीक ही भेट भेटयता, देवाक मनशांक एक करता, ते भाशेन जण एकल्याक आमकां दिसाच्या दिसाक आमची भेट भेटोवपाची आसा. आमचे खासगी जिविताची भेट, आमच्या घराब्याची भेट, आमच्या समाजाची भेट, आनी दर एकलो लौकीक तुमी हें करतात. तेन्ना ह्या जेजूच्या याज्ञीकपणान जरी तुमकां मागूंक ना, नॉट मिनिस्टेरियल प्रिस्टहूड बट कॉमन प्रिस्टहूड, ह्या जेजूच्या याज्ञीकपणान तुमी वांटो घेता. आनी जेजू राय, आनी जेजू राय कसलो राय? आपणाची सेवा करून घेता तसलो राय न्हय. हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयला. आनी निमण्या जेवणार पासून आपल्या शिसांचे पांय धुवन ही खुणा करून ताणें दाखयली, हांव गुरू आनी सोमी जावं न्हय, तुमचे पांय धुता जाल्यार वचात आनी तुमी तशेंच करात. म्हणटच सेवे चाकरी वरवीं जेजू राय जालो ते भाशेन आयज आमी जण एकलो लौकीक सेवे चाकरे वरवीं आमी राय आनी राणी, राजा आनी राणी. आयज ह्या लौकिकांच्या आयतारा दिसाक वाचपां जीं आमी आयकल्यान तीं उलयतात बदलपा वरवीं. चेंज, नथींग इज परमनंट एक्सेप्ट चेंज अशें म्हणलेलें आसा. कितेंच उरपाचें आनी तोकपाचें कितेंच ना, बगोर बदल जो आसा तोच परमनंट, म्हणल्यार परतून परतून तो जायत रावता. हाच्या पयल्या वाचपान इजेकेल प्रवादी एक बदलाची खबर उलयता. कसलो बदल? आनीक देव अशें म्हणटा. तुमी म्हणटात देव कोत्ता तें सारकें ना. जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा तें पळोवन जायत्या जाणांनी आमी देवाक प्रश्न केलाच आसतलो, देवाचेर आमी शीण केलाच आसतलो, हें जाता तें कितें? हो पॅन्डमीक जो आमचेर आयला कित्याक धाडला? हो आजून पासून कित्याक बरो जायना? देव आजून पासून सुसेगाद ओगी रावन कित्याक पळयता? हो देव आजून पासून कित्याक न्हिदला? पावस नाका जाल्ल्या वेळार पडटा, जेन्ना आमची शेतां आतां न्हिवपाक लागीं पावतात आनी पावस पडटा, कितलें लुकसाण, कितें चल्लां? देव कितें करता? आमी घडये देवाचेर शीण करता. देव करता तें सारकें ना अशेंय घडये आमी म्हणूंक पावता. आनी होच प्रश्न इजेकेल प्रवाद्या वरवीं. तुमी म्हणटात देव सारको ना, देव कोत्ता तें सारकें ना, काय तुमीच कोत्ता तें सारकें ना म्हणचें? तुमकां जें आपोवणें दिलां तें तुमी पाडिनात हें सारकें ना म्हणचें? आनी देखूनच जें कितें सारकें ना तें सारकें करप हें भोव गरजेचें म्हूण इजेकेल प्रवादी सांगता. आमी जाणा जायत्यो वस्तू सारक्यो ना आमी करता त्यो. आमचे वडील जाणात, आमचे मिनिस्टर जाणात, आमचे आमदार जाणात, आमचो सरकार जाणा, आमचे धर्माचे वडील पासून जाणात, जायत्यो वस्तू आमी करता त्यो सारक्यो नात. लौकिकां जाणात आपूण आपल्या जिवितान करता त्यो जायत्यो वस्तू सारक्यो ना. आनी जाणा जावनय जरी तर आमी बदल ना जाल्यार आमचें कोटा. हेंच इजेकेल प्रवादी सांगता. कोणूय मनीस कितलोय वायट तो आसूं, जरी तर आपली चूक ओळखून घेता आनी बदल करता जाल्यार ताका मरण फावो जावचें ना. पातकाची खास्त मरण. पूण जो कोण बदल ना, जो कोण चिटकून रावता आपल्या ह्याच वायटाक, तो हें मरण सोंसतलो. कसलें मरण आमकां खबर ना, पूण जो कोण हें प्रमाणीकपण सांबाळूंक आपल्या वायट जिविताचो बदल करता तो जिवीत जोडटलो. ह्या संवसाराचें जिवीत, त्याच बरोबर खेरीत भाशेन सासणाचें जिवीत, हें सासणाचें जिवीत जोडटलो. भाव भयणीनो, ह्या विशीं आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता दोग पूत, जे भाशेन त्यो दोन नदी, एक नदीन आपलो यू टर्न मारलो आनी हो यू टर्न बरो न्हू, आमकां गोंयच्या राज्याक म्हारग पडपा सारको. जाल्यार हांगासरूय एक यू टर्न मारलेलो आसा. हे दोग पूत, एकल्या पुतान बापायन जेन्ना सांगलें चल म्हज्या मळ्यान वचून आयज वावर कर, रोखडेंच पत्तें दिलें.
ना वेचना. आमचे मदलीं जायतीं जाण भुरगीं जायतीं तरणाटीं आपल्या आवय बापायक हो जबाब दितात, उरफाटो पत्तो. आनी जायते फावटी आवय बापूय हें म्हणूंक पावता, पूत आयकना, धूव आयकना, कितेंय सांगत जाल्यार खावपाक येता, कितेंय सांगत जाल्यार चाडवता, कितेंय म्हणत जाल्यार तापयत जाल्यार जेय नासतना रावता, घरांत येय नासतना रावता. असलें जायते फावटी आयकूंक येता. वायट भुरगीं अशें घडये आमी तांकां म्हणटले. पूण हो जो वायट जाका आमी म्हणूंक जाता ताणें रोखडेंच आपलें मन बदल्लें. ताणें रोखडेंच चिंतलें हांवें जें बापायक सांगलां, जें कितें म्हणलां ना वेचना म्हूण, तें सारकें न्हू. ताणें आपलें मन बदल्लें आनी तो मड्यांत वचून ताणें वावर केलो. जाल्यार दुसरो काय बरो भुरगो, चल पुता म्हज्या शेतान वच आनी वावर कर, मळ्यान वच आनी वावर कर. वेता सायबा, ओय सायबा हांव वेतां, आनी वचोंकूच ना. भाव भयणीनो, आयज असले पूत आमचे मदें आसा. आयज जायतीं आश्वासनां आमी आयकता. भोव करून आयज आमचो सरकार जें आमकां कितें एक्सप्लेन करूंक भोंवता ह्या दिसांनी. फाटीं जें कितें जालां मोले हांगासर, तो व्हिडियोय आमी पळयलो आसतलो, आयकुनूय आमी जाणा आसतलीं. कशे भाशेन आजून पासून जें कितें चुकीचें आसा तें मुखार व्हरपाक जायते प्रयत्न चल्लेले आसा. नाका जाल्लीं आश्वासनां, 100 जॉब्स दितलो, सुकण्यांक कांयच जावचें ना, असल्यो बारीक बारीक वस्तू सांगून लोकांची मनां एके भाशेन घुसपावंक, तांकां आशा दिवपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. भाव भयणीनो, एक वस्त गरजेची आमी उगडास धरूंक, बदल जो आसा तो एकदम गरजेचो. जरी तर वायट आसा, चुकीचें आसा, तें मानून घेवन बदल ना जाल्यार मागीर तूं कोणूय जावं, तूं मिनिस्टर जावं, तूं आमदार जावं, वो तूं जज जावं, वो तूं आद्वोगाद जावं, वो तूं बेश्तो चालतो एक एक्टिविस्ट जावं, वायट आसा तें जरी तर बदल ना जाल्यार आयलो काळ तो चुकचो ना. पूण वायट आसुनूय जरी तर मन बदलूंक तयार आसा. भोव करून आयज आमच्यानी सरकाराक म्हणूंक जाता, जे कायदे ह्या दिसांनी पॅन्डेमीक चालू आसतना जे कायदे बदल्ल्यात, वो जे कायदे बदलून नाका जाल्ले प्रकल्प हाडल्यात, लोकांक विचारिनासतना कामां केल्यात, ही चूक. आनी ही चूक मानून घेवन जरी तर हे आमचे भाव, हे आमची भयणां जी सरकार चलयतात ते म्हणटा वो हें चुकीचें आसा, सारकें करुया, वो आपणें केलां तेंच ताकाच घट्ट धरून जरी तर रावतात जाल्यार काबार. पूण जरी तर बदलूंक तयार आसात जाल्यार जिवीत झडटले, आपणा पासत, आपणाच्या घोराब्या पासत आनी आपणाचे परजे पासत. पूण बदल ना जाल्यार आपणाचें जिवीत, आपणाच्या भुरग्याचें जिवीत आनी आपल्याचे परजेचें जिवीत एके भाशेन निसंटन करून उडयतले. भाव भयणीनो, आयज हो बदल जरी तर आमकां मेळटा जाल्यार जेजू सांगता कोण हें मानून घेतात. थोडे जाण घट्ट धरून रावतात, थोडे जाण घट्ट धरून आसात आपले रिलेशन्स जे आसात, पोजेसिवनेस, एक घोव एक बायल, एकल्यान बायलेन दुसऱ्या कोणाक जाप पासून करप ना, वो एक मॅसेज पासून येवपाक जायना. तेच भाशेन बायल घोवाचे मॅसेजीस पळयता, कोणें एक हाय आनी एक काळीज पासून धाडलें जाल्यार तांकां भितर जायते त्रास जातात. आनी मागीर केस्तांवां पोजेसिवनेस, आमी मनशांक घट्ट धरून आसा. वो जायते फावटी आमचे ओपिनियन्स, हांव कितें म्हणटा तेंच सारकें आनी कोण दुसरो सारको जावपाक शकच ना, आनी आपासत आनी कोण दुसरो उलयता जाल्यार बोवाळ मारून बंद कर. फाटीं आमी आयकलां शटअप यू शटअप, शटअप यू शटअप म्हणून टायम काडलो, पूण गरजेचो मुद्दो आसा तो कुशीन उडयलो. गर्व, कित्याक जें कितें हांव सांगता, जी पदवी म्हजे लागीं आसा ती पदवी व्हडली, हे पदवे वरवीं म्हज्यान तुका जाय तें सांगूंक जाता. चिटकून आसा आपले पदवेक, चिटकून आसा आपणाचे झुट्टेक, वो चिटकून आसा आपणाचे ओपिनियन्स जे आसात ताका. भाव भयणीनो, हो बदल ही सादी मनशां जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान उलयता, दंड वसूलदार आनी नायकिणी, ही तुमचे पयलीं स्वर्गराज्यान भितर सरतलीं, कित्याक तांणी मानून घेतलें आनी तांणी मानून घेवन ती जेजूशी आयलीं. हें पळोवन तरी तुमी तुमचें मन बदल्लं ना. जेजू हो शीण करता आनी मागीर पासून आपलें मन सारकें बदलना,
ताचें निसणटा. बदल गरजेचो, पूण जो कोण बरो आसा, प्रमाणीक आसा, ताणें आपलो बदल वायटान करचो न्हय. आशा जायती दिसती पडटा, धमकी जायती दिसती पडटा, आनी ह्या दिसांनी आनिकूय येतली. पूण जरी तर वायट आसा, ताणें आपलें जिवीत बदलून बरें करचें. आनी हें कोणें करचें, कशे भाशेन करचें? आयज लौकिकांचो आयतार मनयता आसतना भाव भयणीनो, हें एकल्यान करपाचें काम न्हय. जरूय एकल्यान आमी करूंकूच जाय. दुसरो कोत्तलो म्हूण आमी रावलो, म्हाका कित्याक पडला म्हूण असो रावलो जाल्यार तुजेर काळ येतलो. खबर पासून आसची ना कितें जाता तें. जे कोण घोडे वावर करतात, कितेंय करूंक तयारी करतात, तांचेरूय काळ येतलो. पूण तयार आसतले, जाणात कितें तरी जाता म्हूण. पूण ज्या कोणाक कांयच पडलेलें ना, तांकां खबर पासून आसची ना, आनी अकस्मात सगळें जाल्या उपरांत कितें करपाचें तें कळचें ना. डिस्कॉम्बॅबुलेटेड जातलीं. बरें उतर, डिस्कॉम्बॅबुलेटेड. सांडून पडटलीं आमी. आनी देखूनच भाग्योन पावलू फिलिपकारांक चीट बरोवन सांगता, एका मनाची, एका काळजाची जायात. पक्षाचें मन नाका. आमी वावर करता आसतना जायते फावटी आमचें पक्षाचें मन पार्टी ओरिएंटेड जाल्लें आसा. आमचें पॉलिटिक्स पासून पार्टी ओरिएंटेड. सेंटराक कितें सांगलां तें करपाक जाय. पार्टी ऑर्डर्स, गव्हर्नन्स, पार्टी पॉलिटिक्स. भाव भयणीनो, डेमोक्रेसी म्हणटा ती पार्टी पॉलिटिक्स न्हय. जाल्यार आयज आमकां भाग्योन पावलू ह्या दुसऱ्या वाचपान खेरीत भाशेन सांगता, एका मनाची, एका काळजाची जायात. जो वावर लौकिकां कशी आमी आमच्या गांवचे पासत करता, आमच्या सृश्टी पासत करता, आमच्या घोराब्या पासत करता, तें एका मनान, एका काळजान आमी आनी एक चितान करूंक आपयता, मोगान करूंक आपयता. कित्याक जरी तर तातूंत मोग ना जाल्यार आमचे मुखार, आमचे मदें फकत फुटी पडटल्यो. प्लांटेड मनीस आसात दुसरे घातलेले फकत फुटी घालपाक. जो वावर चल्ला तातूंत फुटी घालपाक चतूर रावपाक गरज आसा. आनी बाराबोर मेळून जें कितें चुकीचें आसा ताचेर आमी निशेध मारपाचो आसा. आनी हें सगळें पळयल्या उपरांत जरी तर ज्या कोणें मानून घेवंक जाय आनी बदल करपाक जांकां पदवी आसा ते करिना जाल्यार हो शीण जेजूचो तें पळोवन तरी ताका सत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यंत बदल्लें ना. हें जाल्या उपरांत खास येता. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसा ही कृपा आमकां मागुया. जाय तो बरो वावर आमची लौकिकां करतात, ह्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जायतीं जाणां आपणाकूच त्रास करून, आपणाकूच दूख दिवन, परजे पासत, दुसऱ्या पासत, सृश्टी पासत, आपल्या घोराब्या पासत वावुरतात, तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जायतीं जाण आपणाक केल्लें वायट विसरोन, लेट गो, जालें तें जालें, चूक जाली, आतां मुखार या, हें मुखार फुडाराचें पळोवन मुखार सरतात. असल्या मनशांचेर आशिर्वाद मागुया आनी असले मनीस आमकां आनीकूय मेळूंक मागुया. आनी जोण एकलो आमी लौकिकां कशीं जेजूच्या प्रवादीक वावरान, जेजूच्या याज्ञिकी वावरान आनी जेजूच्या रायाळ वावरान आमकां भाग दिला, तो बरे भाशेन जिवंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागून घेवया. आमचो भावार्थ देवाचेर अखंड हो भावार्थ सगळीं बाराबर उच्चारुया. सतमानता देवा, सर्वविधार बाबा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, अंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच मेलकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कोर्सार चडलो, त्या मेलान ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान लोचून जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वविधार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचे मेल्ल्यान सुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, आत्म्याचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां भावार्थान, विस्वासान देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी अदीक करून आमच्या याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाशांनी लौकीक भावा भयणाचें
केरीत आपोवणें वळखून घेवन म्हूण आनी तें जिवंक तांकां हुर्बा आनी तेंको दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट संवसाराचो कारभार चलयतल्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर आपल्या फायद्याक न्हय पूण पोरजेच्या बरेपणा खातीर करूंक आनी तांचे उद्देशी देवाचें राज समाजांत बांदून येवन म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट आमच्या पवित्र स्नाना दिसा तावन आमकां मेळ्ळां तें केरीत आपोवणें वळखून घेवन आमी मनशांची काळजां मनां कांटोवपाचो वावर आनी संवसार नवो करपाचें कार्य मोगान करूंक आमकां हुर्बेन भर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट आळसाय आनी बेसारमाय करिनासतना आमच्या कातोलीक भावार्थाची ओदीक आनी ओदीक आमी वळख घेवंक वावरूंक म्हूण आनी थीर जाल्लो आमचो भावार्थ आमचे दिसपट्टे जिविताचे चाळीन आमी परकोट करूंक म्हूण बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट फाटल्या कांय म्हयन्यांनी कोविड-19 रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 9 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट आमच्या गोंयच्या राज्या पासत किरीत भाशेन मागुया. ह्या दिसांनी जायत्यो कॅम्पेन्स चालू आसात. सेव माय मोलें ही कॅम्पेन चालू आसा. आतां मादेई बचाव पत्तून आनीक चालू जातलो. तशेंच आमच्यो नदी नदी आसा त्यो नॅशनलायज केल्ल्यो आसात. कोल आमच्या गोंयांतल्यान हाडून गोवा कोल हब करपाचो प्रयत्न चालू आसा. ह्या सगळ्यान देवान नदर मारून आमकां जें बरें तें आमकां फावो करूंक आनी जें कितें वायट आसा तें आमचे वेलें निवारूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट भोव पवित्र आनी काकलुतसारा बापा, तुज्या पुता वरवीं आमकां तुज्या देवीक जिवितान वांटो दिवन तारुणाचे वाटेर आमकां तूं चलयताय. तुजीच खुशी जाल्यार आनी आमच्या बऱ्याक जाल्यार तुजे मुखार आमी दवरल्यात त्यो आमच्यो गरजो फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बेटाने वेडार गीत घेऊन या C13 पेज नंबर 33 C13. शेतांतली सगळी कणसांनी बियां, जमनीतली सगळी फळां आनी पिकां, मुकुट तो वावराचो, संतोष तो कश्टाचो, उरुमेता
आमच्या जेवणाचो तोरही बापा दाना दाना सोभार गोडून तुजो एकूच संस्कार ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय सांग एक दीस तुजे मुखार तोरही बापा दाना दाना सोभार गोडून तुजो एकूच संस्कार ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय सांग एक दीस तुजे मुखार शेतांतली सगळी कणसांनी बियां जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां मुकुट तो वावराचो संतोष तो कुश्टाचो पुरोवेत आमच्या जेवणाचो. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवाळ्या देवा, आमी तुका वोपता तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्या देण्यांची निरंतर वावती जोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतली कोनवाळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सडवंडार करून धाडलोय. जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सवें तुका मानो. पातोक मात सोडून हेर सगल्यान आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaraco Surgani संसार बोला तुझ्याच वैभवात. स्वर्गी तुका सोय सोय, स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता, सर्वेस्पराचे नावी येता. ताका सोय सोय, ताका सोय सोय. स्वर्गी तुका सोय सोय, स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगुटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओप्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मिसाचे सुरवातेक एक व्हिडिओ घातलेलो. केनियाचें धाकटेंशें भुरगें मागणें करता. खेरीत भाशेन आमची सगल्यो चुकी ओळखून घेवन आनी हे सृश्टी पासत आपले मागणें देवाक उबारता. आनी ह्या मागण्यान खेरीत भाशेन भरवसो धरला की ओय आमी जैतिवंत जातल्या. ह्याच मनान आमी आमचे मागणें ह्या वेळार उबारुया. आमच्यो सगल्यो चुकी ज्यो आसात त्यो मानून घेवया. आमच्यो, आमच्या वडिलांच्यो ह्यो सगल्यो चुकी मानून घेवन देवा लागीं बोगसणें मागून आमकां सगल्यांक नव्यान बांदून हाड, नव्यान आमकां रिस्टोर कर म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षाव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो शियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमनेवा खातीर मागणें. मोगाळाची येसू, मोगाळाची येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करतां. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. आशेतां. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका वेंगयतां. आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेसू दाखवेला मी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. जेसू दाखवेला मी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. दाखवेलायल्या म्हज्या बापान ती सांबाळटा माये मोगान. उदीक पळवून उर्शा मापान पांढरे बेटा तुजी मापान. जेसू दाखवेला मी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. जेसू दाखवेला मी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. हांव ती दाखवेल तुमी फाटे म्हजी सोबेन रिगून रावचे. वेळीत नारिगलोले फाटे निर्मोल जातले सुकून बेतले. जेसू दाखवेला मी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. जेसू दाखवेला मी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. रिगून रावात म्हजे सोबे हांवूय रावतां तुमचे सोबे. ओकोत अशें जिवीत तुमचें सुबावपणी सुफल जातलें. जेसू दाखवेला मी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. जेसू दाखवेला मी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. हाचे वरवीं आमी देवाचो मोग ओळखूंक पावल्या की आमचे पासत जेसून आपलो जीव दिलो. तशेंच आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समारंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज आमचे फिरगोजेन आमची सोसायटी ऑफ सेंट विन्सेंट द पॉल ही परब मनयता, तांकां आमी परबीं दिता. तशेंच ह्या वावरांतल्यान जायते जाणांक फायदो जावंक, जायते जाणांक बरें जावंक, जांचे कोश्ट आसात ते लो जावंक आमी बरे आंवड येता.
तुमच्या मदल्यान जायते जाणांनी घोडे ताचे वांगडी न्हू आसतनाय जायते भशेन आदार केला. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी हो बरो वावर असोच चालू दवरचो म्हूण मागता. सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. तशेंच आयज लौकिकांचो आयतार. तुमकां सगल्यांक आमची परबी. भोव करून जायतीं जाणां तुमी वेगवेगळे तरेन पवित्र सभेच्या वावरान समाजीक वावरान मिसळ आसात आनी हो समाज नवो करतात. तुमकां सगल्यांक परबी. हो दीस तुमचो जाल्यार तुमचेर खेरीत भाशेन तुमच्या घराब्याचेर आनी तुमच्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद खेरीत भाशेन मागता. हें आख्खें सुमन लेटी वीक म्हणून मनयतात. आमचे डायसिजन ले अपोस्टोलेट सेंटर हांणी थोडेशे कार्यक्रम घडोवन हाडलेले आसात. ते भोव करून आमकां आमच्या सोशल मिडियाचेर वर्च्युअल मेळटले. तातूंत आमी भाग घेवया आनी ज्यो सुचोवण्यो दिल्ल्यो आसात आमी हातूंत भाग घेवं त्यो आमी मनोवया आनी तातूंत वांटो घेवया. तशेंच फुडलें सुमन जें आसा तें आमी आमचे सृश्टी पासत भेटयतले. सिजन ऑफ क्रिएशन सद्याक चालू आसा. 1 तारखेर सप्टेंबराचेर चालू जाल्लो आनी 4 तारखेर ताची समरमणी. तर 4 तारखेर तावन सुरू करून हें सुमान आमचे दियोसिजीन आमी सिजन ऑफ क्रिएशन वीक ऑर द वीक फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ सिजन ऑफ क्रिएशन हें मनयतले. तातूंतूय आमी जाता ते भशेन वांटो घेवया. ह्याय दिसांनी आमच्यान जाता ते भशेन आमी वेगवेगळे तरेन वांटो घेवया आनीक सृश्टीक बरें करुया. हे बाबतीन आमी एक कार्यक्रम घडोवन हाडटा 2 तारखेर ऑक्टोबराचे पीस वॉक शांती पदयात्रा. 2 तारखेर महात्मा गांधीजीचो जल्माचो दीस जेन्ना आमचें राष्ट्र मनयता तेन्ना आमी सगल्यांनी बाराबर येवन एक शांतीचें 1, 2, 4 पावलां मारूंक आमकां सगल्यांक सये म्हणटच हो कार्यक्रम हे भाशेन मांडलेलो आसा. ताका आमी म्हणला शांती पदयात्रा. आतां मिस जाल्या उपरांत ताचो व्हिडियो आमी वाजयतले. तुमी तो पळोवचो, तातूंत भाग घेवचो. सगल्यांनी घडये एक कडेन येवपाक ह्या दिसांनी जायना. म्हणटच जे सुवातेर तुमी आसात खंयच्याय वाटेन आसूं, नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा, खंयय आसूं, 1 किलोमिटर तरी वो 1 वा 2 किलोमिटर जरी तर तुमच्यान चलोंक जाता. खंयच्याय वेळार सकाळी 5 वाजता ते सांजेर 6 वाजता मेरेन तुमकां जाय त्या वेळार तुमी चलूं येता. आनीक हें धाकटेंशें वॉक, पीस वॉक तुमी भेटोवंक येता. तातूंत प्ले कार्ड्स दवरप ना, बॅनर्स ना, स्लोगन्स ना. शांतीन आमी फकत थोडीशीं पावलां मारतले. जरी तर कोणूय तुमी बाराबर चलतात जाल्यार सोशल डिस्टन्सींग, मास्क, सॅनिटायझींग हें सगळें बरे भाशेन करचें. आनीक हो धाकटोसो वावर तुमचो आमचे शांती पासत, हे सृश्टी पासत भेटोवचो. आनी हो कार्यक्रम खेरीत भाशेन आमी ग्लोबली रेजिस्टर केल्लो आसा आमचे फिरगोजीच्या नांवान. हाचो लिंक तुमकां सगल्यांक येतलो, इन्विटेशन लिंक. थंयसर आय वील गो ओ एक्सेप्टींग द लिंक केन्ना एक्सेप्ट करूंक जाता. ज्या कोणाक खुशी आसा हातूंत चलूं, खंयसरूय चल, तुज्याच घरांत तावन खंयच्यान इस्ट टू वेस्ट, उदेंतीक तावन उस्तमते पर्यंत एक थोडोसो पासून तुका चलपाक खुशी आसा आनी तूं चलतलोय जाल्यार येस म्हूण मारचें. इनवायट एक्सेप्ट करचो आपूण येता म्हूण. हो घडये तुज्यान चलूंक जायना पूण तुका मागपाची खुशी आसा. तुज्या मागण्यान तूं त्या दिसाक जितलीं जाणां चलतलीं तांकां आनी शांती पासत तूं मागणें करपाक सोदताय जाल्यार येस म्हूण मारचो आनी तो इनवायट एक्सेप्ट करचो. तुमच्यान घडये येवपाक जावपा ना, येवपाकूच गरज ना सगल्यांनी, पूण खंयसरूय आसूं. हो घडये तुका मागणें करूंक वेळ ना पूण तूं ह्या वावराक तुजो सपोर्ट दिताय जाल्यार येस मार. आनीक जो कार्यक्रम आमी करता तो ग्लोबली रेजिस्टर्ड आसा. संवसाराच्या खंयच्याय कोणशांनी आमची भाव भयणां आसून, थोडीं घडये तुमी UK आसात, US आसात, वो गल्फाक आसात, खंयसरूय आसूं तुमी तातूंत भाग घेवंक मुखार सरचें. हो इनवायट फेसबुकाचेर तशेंच वॉट्सॅपाचेर तुमकां पावतलो. एक तारखेर तावन तेरसाचो म्हयनो सुरू जाता. खेरीत भाशेन तेरसाच्या मागण्यान आमच्यान जाय तें बरें मेळोवंक जाता, पावरफूल. म्हणटच आमी सगळीं तेरसान वांटो घेवया. उगडास आसा जाल्यार गेल्ल्या वर्साक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशनरी मंथ केल्लो आनी आमची तरणाटीं तुमच्या वाड्यांनी आयिल्लीं आनीक तुमचे बराबर तेर्स केल्लो. ह्या वर्साक तें करूंक जायना.
पूण ताचोय उगडास करून आमी ह्या वर्साक आनिकूय नव्यो पद्दती काडून बाराबर तेर्च करूंक प्रयत्न करुया. आतां गुगल मीट आहा, झूम आहा, वर्च्युअल मिटिंग्स करपाक आमकां वेगवेगळे नव्यो पद्दती आयिल्ल्यो आसात. त्यो वापरून आमी बाराबर तेर्च करूंक जाता ते भाशेन प्रयत्न करुया. आनी असले सयेक मेळटात जाल्यार ते आमी वगडावचे न्हय. कोणाच्याय बाराबर, आमचे फिरगोजी बाराबर वो दुसरे फिरगोजां बाराबर वो संवसारांत आनी कोणूय खंयच्याय कोणशाक मागणें करता तेर्साचें जाल्यार तांचे बाराबर आमी बाराबर मेळून हें मागणें करुया. आनी न्हयच फकत आमच्याच धर्माची कोणेय ह्या मागण्यान आनीक ह्या वावरान वांटो घेवं येता. आयज 9:30 वाजता आमची बोपार्थ कॉन्फ्रारीची जमात जातली वर्च्युअल मीट. तुमकां लिंक येतलो. जे वांगडी आसात तांणी तातूंत जमा जावचे. निमणो आशिर्वाद घेवचे आदीं पृथ्वी पासत आमचें मागणें करुया. सुरपदवेदार देवा, ह्या पुराय संवसारांत आनी दर एके ल्हान तुजे रचने भितर तूं आसाय. हें सगलें अस्तित्वान आसाय तांकां तूं तुज्या मोवाळपणान वेंगयताय. तुवें रचिल्ल्या जिवांक आनी सुंदरायेक आमी राखूंक तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर सगल्यांचेर रोखय. आमी आमच्या भावा भयणां बराबर कोणाकूच दुखय नासतना जिवंक तुजे शांतीन आमकां भर. दुर्बळांच्या देवा, तुजे नदरेन मोलादीक आसात तांकां ह्या पृथ्वीर विसरून गेल्ल्यांक आनी सोडून दिलोल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. मारून खावूंक न्हय पूण ह्या संवसाराचो आमी सांबाळ करूंक, सुरोपाय सगल्यांक वपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी दुस्फोट करूंक आमच्या जिवितांत पेकोवणी फावो कर. दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वेच्या कुस्तार जे फक्त फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजाक तुजो हात लाय म्हूण मागता. तुज्या ओप्रिमीत उजवाडा वाटेन आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडून भिरांतेन आनी ध्यान मनान भरोन सगळे रचने सवें आमी खोलायेन एकवटीत आसात हें वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर दिसा तूं आमच्या वांगडा आसा म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आमच्या संकश्टांच्या वेळार नीत मोग आनी शांती पासत आमी मागणें करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक कितें घेवया? F16 पेज नंबर 93. F16. मिसाची भेट आतां सोंपली, क्रिस्ता शांती घरा चलया, सर्गी कृपा आमचेर देवली, देवाक आर्गां आतां दिवया, देवाक आर्गां आतां दिवया. क्रिस्ती फोर्सा रादोसारी नाचून गावूं गोरगोट कोरया, पायच्या दिसा भेट जातोली, सगळीं नव्यान आशीर जावया, सगळीं नव्यान आशीर जावया.